प्रितीच्या भावान भयणो, देव जिवीत दिता आनी देंवचाराक लागून आमकां मरण येता. हें आयज आमी पयल्या वाचपान जाणवायच्या पुस्तकांत आमी पळयता. मनशाचो शेवट म्हणल्यार देव जिवितांत रिगून रावूंक आनी अमर जावंक. मनीस चुकी आदारता आनी तो मरता, पूण देवाची येवजण जावन आसा आमकां जीव दिवपाची, मनशाक जीव दिवपाची. आनी देवान आमकां आमचे खातीर सगळें रचलेलें आसा आनी आख्खो संवसार ताणें आमचे खातीर रचला. पूण आनी आमकां सत्याय दिल्ली आसा कितें बरें तें वेंचून काडूंक आनी कितें वायट तें नाकारूंक. जेन्ना आमी कितें बरें तें वेंचून काडटा तेन्ना आमी देवा भितर रिगून रावतात, आनी जेन्ना आमी कितें वायट वेंचून काडटात तेन्ना आमी आमचे आत्मीक जिविताक मरतात. आमी तें उत्पत्तीच्या पयल्या पुस्तकांतून आमी दिसून येता. जेन्ना आमी आमच्या पयल्या आवय बापायची आदाम आनी एवाची काणी आयकतात तेन्ना आमी ती आयकूं येता. ती पयलीं देवाची सगळें कार्य करतालीं, देवान तांकां सगळें दिलोलें. पूण जेन्ना तीं सैतानाच्या ताब्यांत पडटात, सैतानाक ताळड्यान घालता, तीं भितरल्यान तांचें आत्मीक जिवीत मरून वता आनी तीं एकामेकाक लागीं आनी देवा मुखार उबी रावूंक तीं लोचतात. मोगाच्या भावा भयणो, आयचें हें वाचप आमकां तेंच करूंक आपयता, देवाचे भितर रिगूंक रावंक आपयता. आयचो विशयूय आमकां भावार्थाची मनशां जावंक आपयता. आनी आतांच आमी शुभ वर्तमानांत 2 घडण्यो आयकल्यात. दोन मनशांचो भावार्थ आमी आयकला. आतांच जायरासाची धूव भायर पडची आसा वो ती भायरूय पडटा, पूण जेजू ताका भावार्थ धरूंक आपयता आनी जायरस आपलो भावार्थ विसरना. तो जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी मुखार वता. आनी दुसरी म्हणल्यार 12 वर्सां रगपात जाल्ली ती बायल. असली अस्तुऱ्यांक समाजांत ते बरे तरेन लेखीनासले, ते भायर येताले आनी ते तांकां अपमानान लेखताले आनी तांची लज करताले. आनी आयज आमी पळयतात ही लिपोन ही बायल आपलो भावार्थ जेजूचेर दाखयता आनी आमकांय हो भावार्थ दाखोवंक आयज जेजू आपयल्लो आसा. आनी होच जावन आसा आमचो विशय. आमचो भावार्थ जिवंक कशे भशेन जियेतली आमी एकामेकाचे सेवे चाकरींतल्यान आमी जिवंक आमकां आपयता. आयज पेद्रूची दमडी हें आयच्या आयतारांत आमी समरंभतात तेन्ना आमी पाप साहेबाच्या सगळ्या कार्यांक आमकां आदार दिवंक आमकां आपयल्लीं आसा. मोगाच्या भावान भयणो, आयचो हो विशय मनांत धरून आमी ह्या विशयांतल्यान आनी आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आमकां कितें शिकवण मेळटा काय तें आमी पळोवया. आमी 3 तरेचे शिकवण घेवंक जातात. पयलें म्हणल्यार देवाचे सुर्तेन ताची खुशी वळखूंक आमकां गरजेचें. मोगाच्या भावान भयणो, देवाची खुशी कितें ती आमकां कशी समजून येतली. आमी आयची वाचपां आमकां आपयतात देवाचें उतर वाचून देवाच्या उतरांतल्यान ताचो अर्थ कितें तें समजून घेवंक आयज आमकां आपयता जेजू. तेन्नाच आमकां कळटलें देवाची खुशी कितें ती. आनी तेंच न्हय, पूण आमचे पवित्र सभेंत आमकां जायते पवित्र सभेची शिकवणूय आमी मानून घेवन आनी मागण्यांत आमचो जायतो वेळ सारून देवाची खुशी पाळूंक आयज आमकां आपोवंक हेंच पयली शिकवण आयची वाचपां आमकां दितात. दुसरें म्हणल्यार गरजेवंतांक पावूंक. गरजेवंतांक पावूंक हें आमकां दर एक क्रिस्तांवाचें आपोवणें. आनी आमी पयले क्रिस्तांव 2000च्या दिसा आमी पळयत जाल्यार पयल्या क्रिस्तांवाची आमी खबऱ्यो आयकल्यो जाल्यार आमकां घोव येतलें. ते जेन्ना ताणें जेन्ना जेजूक अणभवलो, पुनर्जीवन जाल्लो जेजूक अणभवलो, ते एकामेकाचे गरजेक पावूंक सदांच हाजीर रावताले. आनी तांच्या जिवितांत जेजू आसलो देखून ते आपली गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं सरना आसले. हेच भाशेन आयज दर एक क्रिस्तांवांक आमकां ही आयचीं वाचपां हो आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. देवाचेच येवजणेन आमी
एकामेकाची सेवा करूंक एकामेकाचो मोग करूंक आमच्या कोन्यांनी आमच्या उतरांनी आनी आमच्या जिवितांत आमी एक सेवे चाकरीची मनशां जावंक आयज आमकां आपयल्लीं आसात. मोगाच्या भावां भयणो हे दोन शिकवण आमी शिकतात. आनी तिसरी आनीक एक आयज ह्या वाचपांतल्यान आमकां मेळटा भोव करून आमकां शुभ वर्तमानांतल्यान मेळटा म्हणटा ती बायल मनशांक रेस्पेक्ट दिवंक. आमच्या समाजांत पयलींच्या समाजां भाशेन देवाच्या समाजांत बायलांक तितलो मान रेस्पेक्ट आसनासलो आनी आयच्या समाजांत आमकां तेंच करूंक आपयता. बायल मनशांक रेस्पेक्ट दिवंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी ह्या वर्सान आमी परिशदेक ह्या तरेन आसात आनी परिशदेक ह्या तरेन आसा म्हणटकीर आमी देवाच्याच भितर रिगून रावंक एकामेकाच्या सेवे चाकरीची मनशां जावंक सगल्यांक आपणावतलीं मनशां जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. मोगाच्या भावां भयणो हीच वाचपाचेर आमी नियाळ करता आसतना देवा लागीं आमी हीच कृपा मागुया आमकां एक बरी क्रिस्तांव करूंक. बरी क्रिस्तांव कशे भशेन आमी आमचेंच चिंतूंक न्हय पूण आमी दुसरे आमच्या भावा भयणाचें चिंतूंक जेजू भाशेन तो सगल्यांक पावलो ते भशेन आमकां दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक असले मनशां जावंक आमी हीच करपा मागूंक गरजेची. आनी तेच परीन आमचो आयचो सेवा धर्माचो विशय मनान धरून भावार्थाची मनशां जावंक आमी देवा लागीं हीच करपा मागुया आमचो भावार्थ घट करूंक जेजूचेर आमचो मोग घट करूंक जेजूकूच आमच्या जिवितांत मेरिगून रावंक आमी हीच करपा देवा लागीं आमी खतखतायेन हे मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.